मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. बेमोसम पावसान गोंयांत गरमेंतल्यान सुटका, पूण पावसा खातीर राज्याची तयारी नाशिल्ल्याचें आयलें उक्ताडार. दिवचल पेडणे सारख्या वाठारांनी कांय काळातच रस्त्यार भरलें उदक. आयएमडीचो बुधवारा ऑरेंज अलर्ट, कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस. वादळी वारे आनी गडगडाचो पावस कायम, लोकांनी रावचें सादूर. कोविड-19 परतून एकदां पुराय आशियांत लागला पातळपाक. हाँगकाँग, सिंगापूर, बँकॉक सारख्या शारांनी दुयेंतींनी नव्यान वाड. भारतांत लेगीत हो विशाणू येता परतून. महाराष्ट्रांतल्या 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्या सयत 2 जाणांक आयला मरण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बेमोसम पावसाक लागून गोंयांत गिमांतल्यान सुटका मेळ्ळी, पूण पावसाक लागून आनीक एक प्रश्न उप्रासता, तो म्हळ्यार पावसा खातीर राज्याची तयारी. दिवचल, पेडणे सारख्या वाठारांनी आनी हेर वाठारांतूय थोड्या काळा उपरांत रस्त्यार उदक भरपाक लागलां, जाका लागून प्री मॉन्सून तयारींतलो उणाव उक्ताडार येता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पावसा आदी राज्याच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर उंचेल्या पावंड्या वयली बसका घेतिल्ली आसली तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी दाखयता. थोड्या पावसा उपरांतय उदक भरपा विशीं थळाव्यांक हुस्को आसा. ताका लागून पुराय मॉन्सून कितें हाडपाक शकता हाचो फकत पुर्वावलोकन आसा काय ना हाचो अदमास काडटा. गोवा 365 गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचो अहवाल दिता, जंय थोड्या काळा खातीर पडिल्ल्या पावसान रस्त्यांचेर कशें उदक भरलां आनी लोकांक कसो त्रास जाता तेवूय दाखयला. आमी आयज सांताक्रूज जे ब्युटिफिकेशन चलता ह्या रोडार, हे पळय तुमी पळयता सगळे, हे पळय आतांच पळय ह्याच पावसान कितलें उदक सांठवलां तें, आनी कांयच थिंगा एक्सेस दवरलेलें ना. हे पळय आमच्या फाटल्यानूच पळयात कितलो व्हडलो स्ट्रेच आनी उदक आटोवन उरलां. हे ब्युटिफिकेशन जे चलता सांताक्रूज 4 हांब्यांनी 4 हांब्यांनी, जायते कंप्लेनी येयले लोकांच्यो, त्या खातीर आमी हिंगा पळोवपाक येयले स्पेशल 365. आमी आतां उलोवया थोड्या मनशां लागीं कितें हिंगा एक्झॅक्टली कितें जावपाचें आहा तें. डेव्हलपमेंट करूंक जाय, आमी डेव्हलपमेंटाचेर आड येना, पूण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावंक जाय न्हू. आतां पळय मातसो पावस पडला आनी हिंगा आख्खें उदक भरलें. हिंगा आतां PWDन म्हाका दिसता कितें आहा तें प्रोविजन दवरलां काय हें बुडोवन, हिंगा म्हाका दिसता PWD खबर आहा हिंगा केन्ना केन्ना बुडटा म्हणून न्हू. बुडलें जालें हें उदक वचपाक ताका एक्सेस दवरला, थिंगा आतां थिंगा ब्लॉक केला. थिंगा मातसो पावस पडला आनी थिंगा आख्खो लेवलार येयला, आनी आनीक 1-2 वरांचो पावस पडत जाल्यार थिंगा रस्त्यार येतलें उदक. आमी आतां जेईक फोन मारताले, जेईन फोन उखलूंक ना. आमी ते कडेन आतां मेळोंक वयता हांव ताका आनी सादता ते हेजो डिजास्टर प्लॅन कितें, लायक फाल्यां कितें हिंगा बुट्टी येयली जाल्यार हिंगा कितें आहा तुमचो मॅनेजमेंट आहा हिंगा, काय बेश्टेच कालापूरकारांक फोंडान घालपाचें चिंतला. पळय हिंगा पावस जोरी तर पडलो, आमी हिंगा गाडी येवपाक बंद पडटा. आतां हें चोपल लागलें तेन्ना उदक वयतालें, हे सायडीच्यान क्रॉस जातालें. आतां ही फुटपाथ पासून फोडपाक पडलें मुखार. लास्ट टायम तेन्ना उदक येयलें थिंगा गॅप दवरला, थिंगा गॅप नासलें. आतां हें उदक येयलें न्हय, भायर गोंया वयतलें उदक. दिसता तुमकां डिजास्टर जातलें? 101% डिजास्टर जातलोच. हें उदक बुडलें म्हणून थिंगा भायर वचपाचें उदक को आहा तो प्लॅन दावंक जाय न्हू, गांवांक दावंक जाय न्हू. कोणाचें मोदीन येयलें जाल्यार तें करपाचें न्हू डेव्हलपमेंट. आमी कितें हिंगा ड्रेन मारूंक जाय, ड्रेन बांदता, पूण कनेक्ट करपाक दुसरी ड्रेन आसूंक जाय न्हू. ड्रेन मारून सोडली ग्रेन व्हॅली कडेन, पळया वचून कितें जालां.
नमस्कार. आयज जो सकाळच्यान जो पावस चालू आसा पळय म्हणजे शॉप सुंदर पेटीन आसा. सुंदर पेटीन इतलें उदीक भरलें की सगळें उदक हें आसा पळय तें म्हाज्या शॉपान सुद्दां गेल्लें आसा. आनी सबंद हांवें फोटो सुद्दां मारलेले आसा उदकाचे, रिपोर्टार धाडलेले आसा. सबंद उदक हें अशें जर पयल्याच पावसाक तर अशें बिचारी ही परिस्थिती जावपाक लागली जाल्यार फुडें येणाऱ्या पावसान कितें फुडें करपाक लोकांनी. हे चडसो चड त्रास आतां तो शॉपकीपराक जाल्लो आसा. कित्याक आमचे सामाळे जमनीचेर जे आसा सकयल आसता तेन्ना सामाळ्याची जी वाटावट लागलेली लागता तेन्ना म्युन्सिपाल्टीन ते 3 months काम म्हणटा ते केन्ना करूंक लागलें तें कळना म्हाका. हेचेर कोणाचें लक्ष आसपाक जाय तें आमी सांगपाचें पडटा. आमच्या सामान्य मनशान हेंकां सांगचें पडा. जाल्यार हे लोक जे बसले ते कित्याक म्हणून बसले कोण गेल्यार प्रत्येक वर्सा हांगा उदक भरलेलें आसता. इवन गटर सुद्दां साफ केले जाल्यार उदक भरता. बरो पावस येयला पूर्ण दीस येयला. वाट जी आसा ती थंय बारीक आसा, केराची वाट म्हणटा तशी कळ्ळें. पूण सद्या आतां एक निमीत सांगता की गटर फूल आसा. वायडनींग रोड जाल्या कारणान तो क्लिनूच जागला कळ्ळें. त्यामुळे हे सगळें उदक भरलेलें आसा. पळोवंक मेळटा की ज्या प्रमाणे हांगासर म्युन्सिपाल्टी एरियेन जी साफ सफाई जावंक जाय ती साफ सफाई जाल्ली ना आनी ताका लागून जे दुसऱ्याक त्रास जाता आनी हे दुकानान घरांनी उदक गेल्लें आसा. ज्या प्रमाणे हे गटर साफ जावंक जाय ते गटर साफ जाल्ले ना. पाणी भरलेलं खंयसर या पाणी हे खंय म्हणटा गणपतीच्या हॉला पडली. हां हे कोण आहा हेका जबाबदार? गोंय तो कोणच ना हेतून कोण हेतून पाणी सोडपाक कोण आहा आतां? गोंयचो आमदारय ना कोण आमचो माजऱ्याचो. रस्तो तुमचो दिसना. हांकां ड्रेनेज बी कितें ना तुमचे हांगा? हांगा कोणाचीच ना मरे प्रोसिजर कांयच ना. पंचायतीचो मेंबर कोण हे ना कोणच ना. हो सरपंच ना काय ना. हरमला भरला पाणी सगळ्याक. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. बेमोसम पावसान धुमाकूळ घाला. लोकांची शेतां इबाडिल्ल्यान लोक खंतीत आसात. अशीच देख पळोवपाक मेळटा ती म्हळ्यार आंबावली केपेची. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आता गरमी इतली वाडल्या की दर एकलो म्हणटा की बेगिनान बेगीन पावसाळो सुरू जाल्यार पुरो. पूण सद्याक जो पावस अधून मधून पडटा म्हणजे अकस्मातपणे जो पावस पडटा कांय कडेन इतलो पावस पडटा की तो सारको हिसपा भायरूच आसा अशी स्थिती गांवच्या लोकांची आसा. आनीक हाका लागून जे कांय लोकांनी सद्याक जे वांयगण रोयिल्लें आनी ते वांयगणाचे कापणेचें काम आतां सुरू जालां. आनीक ह्या वेळाचेर कापणेचें काम जेन्ना सुरू जाता त्या वेळाचेर पारंपारीक पद्दतीन काम करपाचें सोडून कांय लोकांनी मशिनां घालून हें न्हुवपाचें काम सुरू केल्लें. पूण पावस पडिल्ल्यान त्या शेतांक इतलें उदक आसला की त्या उदकाक आतां तें मशीन व्हरप कठीण जालां. जेन्ना तें मशीन व्हरता त्या वेळाचेर तें थंयच रुत्ता आनीक कशेंच मुखार वचना. आनी ह्या अशा सिच्युएशनाक कशा पद्दतीन शेत न्हुवून जे आज पर्यंत इतले कश्ट केल्ले भात घरां हाडप हो मोठो प्रश्न. अशी परिस्थिती सध्या आंबावली केपें हांगासरल्या कांय शेतकारांची जाल्या. आज शेत नुवपा येयलो मरे. शेत नुवपा येयलो म्हणटा मशीन कार येयलो म्हणटा हांव येयल्या मशीन घायल्यार ह्या शेतां मशीनच वचना. सामकें एकदम रमपा लागलें आनी म्हाजेर सामकें संकट येयलें. तरी पूण मशीनकारान म्हणलें ट्राय करया म्हूण ट्राय केलें तरी पूण जमना जालें तेका. 2 फावट ट्राय केली. आतां तिसरे फावटी तो सोडून गेलो. आतां म्हाजेर हें संकट येयलो अशें. आतां कितें करप म्हण तें म्हाका कळना. कित्याक लागून अशी परिस्थिती येयली? अकस्मात पावस येयलो आनी ही जमीन मरे मातशी मोव जाली. मोव जाल्ल्यान ती म्हाका दिसता मशीन रमो लागलें. रमो लागतरी ती जमीन मोव जातले रमलें. पूण थोडे काडलें काय कितें? थोडे सायडीन खंयच्यान मशीन वयता तें काडलें आनी आतां मशीन वचना तें उरलें. आनीक जे पळय काडला न्हू तें सगळें वेवस्थीत जालें काय? तें जालें. थोडे वेवस्थीत थोडे रेबो येयलो थोडे उदक भरलें.
ते मशीनकाराक त्रास जावपा लागले मागीर मशीनकारान ते सोडलें. मागीर तो रेब येयल्ले भात तुमी कितें केलें? आमी ते घर व्हरून ते पायप उदक मारून धुवलें. धुवन ते मागीर आतां सुकयलें. मातशें तरी सुकयलां. तेका रोग येता काय कितें म्हण तेंय बी सांगपाक शकना. अशी म्हाजी परिस्थिती जाली. सद्या आतां हें कितलें सुमार भात उरला आतां? मागीर आतां एक बकेटशे उरला आतां. एक बकेटाक कितले पिशव्यो जाता सुमार? 22 पिशवी अशी जातल्यो. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोविड-19 परतून एकदां पुराय आशियांत पातळपाक लागला. हाँगकाँग, सिंगापूर, बँकॉक सारख्या शारांनी दुयेंतींनी नव्यान वाड जाल्या. भारतांत लेगीत हो विशाणू परतून येता. जरी परिस्थिती नियंत्रणात असली तरी सध्या केरळ आणि महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूत फाटल्या सप्तकांत सगळ्यांत चड नवे दुयेंतीत मेळ्ळ्यात. तातूंत महाराष्ट्रांतल्या 14 वर्सां पिरायेच्या भुरग्या सयत 2 जाणांक मरण आयलां. पळयात पुराय बातमी. कोविड दुयेंती परतून वाडपाक लागल्यात. विदेशातूच न्हय तर हांगा भारतातूय. 19 मे मेरेन देशात 257 सक्रिय दुयेंती आसात. केरळ, महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूत सगळ्यात चड दुयेंती आसात. 12 मे सावन केरळात 69, महाराष्ट्रात 44 आणि तमिळनाडूत 34 दुयेंती मेळ्ळ्यात. दुयेंतींनी वाढ जावपाचो संबंध LF7 आणि NB1.8 नावाच्या नव्या ओमिक्रॉन उपप्रकाराच्या JN1 वंशाचो एक भाग प्रसाराकडेन आसा. ह्या प्रकारांक अजून चिंतेचे प्रकार म्हूण नाव दिल्ले ना, पूण तांच्या संसर्गाच्या उच्च दराक लागून देशांनी देखरेख वाडोवपाक आणि लसीकरणाच्या यत्नाचे पुनर्मुल्यांकन करपाक सुरवात केल्या. खास करून चड जोखीम आशिल्ल्या गटा खातीर जागरूकतायेच्या म्हत्वाचेर दोतोर भर दितात. नोंद केल्ल्या लक्षणांमदीं सतत खोकली येवप, गळो दुखप, मळमळ, दोळ्यांक जळजळ जावप आनी क्वचित प्रसंगात घुसपागोंदळ जावप हांचो आस्पाव जाता. चडशे दुयेंती घरा बसून बरे जायत आसात. हॉस्पिटलांनी गंभीर दुयेंती वा ICU दाखल जावपाचे प्रमाण वाडूंक ना. भलायकी तज्ञ सादूर रावपाची सुचोवणी करतात, खास करून जाणट्यां खातीर आनी काळजाची स्थिती आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर. ते 60 वर्सां पिराय वयले लोक, भलायकी कर्मचारी आनी इम्युनो कॉम्प्रोमायज्ड आशिल्ल्यांक बुस्टर डोस दिवपाची शिफारीस करतात. प्रवाशांनी सादूर रावचे, गर्दी आशिल्ल्या वाठारांतल्यान भायर सरचे आनी गरज पडल्यार मास्क घालपाची शिफारीस करतात. प्रवासाचेर निर्बंधन असले तरी चड धोको आशिल्ल्या वाठारांनी गरजेच्यो नाशिल्ल्यो भोंवड्यो फुडें धुकलपाची शिफारस वैजकी व्यावसायिक करतात. भलायकी मंत्रालय आपल्या कोविड डॅशबोर्डाचो वापर करून परिस्थितीचेर सक्रिय नदर दवरता. ह्या वेळा मेरेन व्हड प्रमाणात भिरांताची लक्षणां दिसनात, पूण नागरिकांक नितळसाण पद्दत राखपाक, गर्दी आशिल्ल्या परिस्थितीत समाजीक अंतराच्या प्रोटोकॉलाक पाळो दिवपाक आनी लसीकरणाच्या शिफारशी विशीं म्हायती दवरपाक प्रोत्साहन दितात. प्रवाशांनी सादूर रावचे, गरज आसा थंय मास्क घालपाचो सल्लो दिता. प्रवासांचेर निर्बंधन असले तरी चड जोखीम आशिल्ल्या वाठारांनी गरजेच्यो नाशिल्ल्यो भोंवड्यो फुडें धुकलपाची शिफारीस दोतोर करतात. आतां मेरेन व्हड प्रमाणात भिरांताची लक्षणां दिसना, पूण नागरिकांक नितळसाण राखप, गर्दीत अंतर दवरपाच्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवपाक आनी वासिनीकरणाच्या शिफारशी विशीं म्हायती दवरपाक प्रोत्साहन दितात. हो विशाणू हंगामी फ्लू सारको चड वावुरता. अलार्म करपाचें कारण ना, पूण दोतोरांचो संदेश स्पश्ट आसा. तुमच्या राखणदाराक उणें करूं नाकात. तुमी पात्र थारल्यार लस घेयात आनी जांकां चड धोको आसा तांकां संरक्षण दिवचें. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयकार आनी मुझैफ शेख. वेळसाव रेल्वे मार्गा कुशीक RVNL वाट बंद दवरपाचें काम करतात. लोकांक दुसरे वटेन वचपाक शक्य जावचें ना. ताका लागून ही वाट उक्ती दवरपाची विनवणी समाज वावुरप्यांनी केल्या. वाठारांत आशिल्ल्या चर्च, पंचायत आणि दिसपट्ट्या गरजेच्या वाटेर प्रवेश करपा खातीर ताचें म्हत्व आशिल्ल्यान ताची जीर्णोद्वार करपाचे हट्ट करून पारंपारीक प्रवेश मार्गाक आडखळ हाडपाच्या रेल्वेच्या यत्नांक वेळसावकार विरोध करतात. वेळसाव समाज वावुरपी रुकोजीन डिसोजान RVNLाक वेळसाव पंचायती कुशीक पारंपारीक प्रवेश मार्ग सांबाळपाची मागणी केली आणि रुळा कुशीक लँड फिलिंगाक लागून जावपी गटाराची समस्याय सुटावी करची अशी विनवणी केल्या. गांवचे राखणदार वेलसांचे म्हणटाले आमी जीव दितले आनी कितें, पूण आतां आज थिंग कोणूच दिसपणा. एज अ सोशल वर्कर म्हाका दिसच पडटा. सो हांव येयलां आनी तांकां सांगलां की हें बंद करूं नाकाय आनी रोड दवरे.
जसो वेलसांव दवरला, वेलसांव आमी तांकां रिक्वेस्ट केला, थिंग वेलसांव रोड दवरला, अथवा लोक ह्या वतान पास जाता, सो आमकां हिंगा रोड जाय. दुसरो आतां पावस जालो, तेणी माती घायल्या थिंगा, ते आतां आमी डिस्प्युटाचे वचनाय, कोणा प्रॉपर्टी आनी कितें, पूण इंडियान लोक वयता, तो लोकांक कितें जातालें ते सगळें चिकोण जातालें. आतां तेंय तेणी सांगलां की आमी ड्रेनेज दिताय. एज अ सोशल वर्कर हांव म्हाका कितें जाता तें हांव MLA मुखार दाखयता आनी मागीर MLA तांकां फोन करता, आपयता आनी मागीर हांव मुखार स्वता ही सायट दाखोवपाक. रेल्वे कोऑपरेट करपाक तयार रेल्वेचो तेगे ऑफिसर आहा हिंगा, तो म्हाका सांगलां की हिंगा दवरता. दुसऱ्यान ताणें सांगलां ड्रेनेज काम चालू केलां, सो दे आर कॉपरेटींग. बट कितें जाता आमची वेळ बरे भाशेन आसपा जाय, सो तेन्ना सगळें जावपाक शकता. कितले लोक उजार करता हे असे लोक आखो वेलसांवचो लोक कितलो लोक आहा हिंगा, आखो दोन वाडे आहा हिंगा, पिल्मेर वाड आहा, मागीर दांडो आहा, ते सायडीन आखे मुखार लागता. आतां आमी तुमकां मुखार दाखयतले. हे हिंगा मेन कितें आहा, हिंगा आतां लोक जाणटे सिनियर सिटीजन आहाय, पडले थोडे लोक, सो त्या म्हणटा कितें आमकां इगोर्जे येवपा जाय, मार्केटाक येवपा तेश कोन्न वयतले, ते सोदून वयचे पडले तांकां, कितले पयस वयचे पडले. ये मेरा काम नहीं है, वो ऑनलाइन का काम है, मैं उनको बोलता हूँ सर को कर देंगे, ओपन कर देंगे. और ये ड्रेनेज का कुछ है, ड्रेनेज अभी काम चालू हो रहा है, कब खत्म है? बारिश चालू हो गया ना, अभी लोगों को तकलीफ हो जाएगा. 5-6 दिन इधर से ऐसा जाता है ना, इसके लिए हम लोग अभी MLA आके गया देखा, और बोलता है अभी तुम्हारा ये आता है आदमी आने का जाने का रास्ता छोड़ो. हाँ रास्ता उधर कैसा छोड़ा, आगे छोड़ा ना तुम, ऐसा इधर छोड़ो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. मंगळारा गोंयांत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान गरमेंतल्यान सुटका मेळ्ळी. IMDन बुधवारा ऑरेंज अलर्ट दिल्ल्यान कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडटलो. बिरेस्तार ते सोमार मेरेन येल्लो अलर्ट लागू आसा. वादळी वारे आनी गडगडाचो पावस कायम आशिल्ल्यान लोकांक सादूरतायेन रावपाचें आवाहन केलां. बुधवारा गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगड आणि वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. IMDन चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियसाचो अदमास दिला. पावसाक लागून झाडां पडप, हुंवार येवपाचो धोको आशिल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाचें आवाहन केलां. कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस. बुधवारा ऑरेंज अलर्ट. बिरेस्तार ते सोमार मेरेन पावस आनी वादळी वारे. मंगळारच्या पावसाक लागून उश्णतायेंतल्यान सुटका. बुधवारचें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. झाडां पडप, वणटी कोसळप, हुंवार येवपाची भिरांत. खर हवामानाच्या परिस्थितीन लोकांनी रावचे सादूर. मॉन्सून 4 ते 5 दिसांत केरळांत पावपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.